एक जोक सांगते तुमका कसन जाल्ले करून 2 वर्ष पुढे आम्ही कुक दवरला तीन घाणी गेला ना आज उडत चिकिना त्यामुळे कळला मग खाल्ला तर अशीच्या वाचित आशिल्लो की भाईदूज कसल्या करची करून आणि कसल्या करता नाव भाईदूज या बिल्डिंगावर पिंक कलर शेड दिवन पळय किती छंद दिसता आमगेला हांगा दिवाळी सरपाची भाऊ बीच पुरा एन्जॉय करता फटाकडी पळा हे व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि पुरे जण की गुड मॉर्निंग घंटे चलले आता 7:11 अयो या एक नंबर असना ऐकून असना आणि आज थर्सडे म्हाका तो क्लास असो वग्गी वच्चे आसा ताचे कितें वग्गी उठयलो आणि आता पळो आता ब्रेकफास्ट रेडी करता हांव लेखले की असना रोलांव करची करून फटाफट जाता करून तर आता मागीर पळयलें तर रोलांव करकडा नाची तर ताचे खातीर हांव लेखतेस की आत्ता मुगा दाळी उसली फंड घालता फटाफट ब्रेकफास्ट करून मागीर कामां लागता दिवाळी आणि पुरो गर्द तुम्ही पळयला आसतलो मस्त मजा आयले आज ही भाऊबीज आज ही लास्ट नॉट लास्ट दिवाळी म्हळ्यार तुळशी पूजा आणि कार्तिक पूर्णिमा आसा ताजी मागीर दिवाळी जाता म्हळ्यार मुंबय तो मस्त चंद कोण सेलिब्रेट करतात स्पेशली महाराष्ट्रन पीपल असना तांगेलान तो मस्त होड दिवस आज तशी आसतालो पुरो गवजी आसतालो हांगा ऑर्केस्ट्रा या पुरा मागीर गार्डनात पुरा फटाकडी बिटाकडी फोडचे कितलो मजा येता न्हू या पुरे पळोवन म्हळ्यार एक विंगड एक वायब्स आसा आतां चड उरलेल्यार मागीर हांगा टायम वता तुमी गेले चलो तो फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी करया तर चा दवरला आणि फण्णाक आनी पुरो रेडी केला हांगा तर फटाफट करता साव एक जोक सांगता तुमका कसन जाल्ले करून या मुगा दाळी उसलीची सांगता 2 वर्ष पुढे आम्ही कुक दवरला तेन्ना सकाळची वेळ आशिल्लो आणि ब्रेकफास्टा टायम आशिल्लो आणि शुभदा कन्सल्टेशनाचे आमकां गेलेली शुभदाक स्टेशनार सोडून घरा कडेन आयलो मागीर ती आमगेली कूक आयली आणि तिका सांगलें की असना म्हाका असना मुगा दाळी उसली करून दी तिने एक पाटी केला तिका ताजे खातीर सांगलें की असना तू करून दी कसन ती गेला असेल मात ते कोत्ता म्हाका तीन असना इतलं घाणी केला ना हांव इतलो उडत चिकिना त्यामुळे कळला म्हाका खाल्ल्या त्यान कसन केलं तुझं तिणे तंतोस गोड घाल्लाय म्हळ्यार सक्कर घाल न्हू हांव कशें नाही सांग न्ही हांव मागीर खाल्लें हांव गपचूप खाल्लें शुभदान दाखयलें अशी करची करून आतांय ताजी ते टेस्ट आसा आतांय तोंडो आसा इतलो म्हळ्यार पुरो म्हळ्यार सक्कर न्ही घाल न्हू कसन की विंगड केलेले तिका हांव कशें नाही सांग न्ही हांव खाल्लें हांव तरी पण शुभदा येयली न्हू मागीर घरा कडेन तिका सांगलें अरे कसन केलें तिने उसळी कसन की विंगड केलें मागीर ती नेक्स्ट दिवस सांगलें तूं कसन करून दिलें ताका उसली कसन ते कसन गोड म्हळ्यार सक्कर न्ही घाल ताका तीन सांगलें ताका कोण साखर घालता करून तीन असं कसन केल्लें म्हाका कळना अशी जाल्लो मेगेलो टू इन्स्टिट्यूट इतला फालतू जालो न्हू रे बाप रे तरी पण खाल्लें हांव कसन उडोवचें नाका करून तर अशी पुरो इन्सिडेंट ताजे खातीर आमकां कुक नाका ताजे खातीर लायक करना मी करून खाता ती ताजे खातीर बेस्ट ते कुक आयल्यार तांगेल वाट रखचे तांगेल हिसाब से चलचे ते जायना केन वग्गी येतात केन येना ते पळयलें न्हू आतां आयदन तशी आसा काल मावशी ये न्ही आमकां गोतून येता की ना कोण फोनूय करना तिणें तशी पडला आतां येतला आनी घासतल तिची हें पुरो आमगेल नाटक ताजे खातीर नक्काची कुक बेस्ट आमीच कुक कशी आमी शिकता ते चलो उद्दा तापता असो हांतो वता घालता मुगा दाळी आणि च्या रेडी जाला फटाफट पिवया आणि रेडी जावया आणि लायक नाका तो मिक्स करता सर मीठ आनी पुरो चेक करता कसं जाल्ला ओहो वाह सुपर जत्त असं जायनी दिसते चिकी आनी गे चिका दिसती है चिकी उद्दा आटकना आनी गे बेस्टी है सकाळी लाईट हेवी ना कसं नाही आजा चड कसं एक्सपेरिमेंट करनी म्हळ्यार वग्गी वच्चे अशें करून हें जाल्ला गॅस बंद करता सुपर एक नंबर जाल्ला हांगा आमगेलें रेडी आतां हांव नारळ घालना आतां किसूचो टायम ना 10-15 मिनटात म्हाका बाय सोरून तांणी पिवन वचकात तर अशीच्या वाचित आशिल्लो ती की भाईदूज कसल्या करची करून आणि कसल्या ताजें नांव भाईदूज जाल्ला करून आतां हिंदू मायथॉलॉजीन तो आसना ह्यांच्या टायमार कृष्णान आसना नरकासूर हें एक व्हड राक्षस ताका आसना नाश केल्ले ताजे खातीर आसना तागेले भयणी शुभद्रान ताका कृष्णाक वेलकम केल्या ताजे खातीर आसना आयची दिवस आसना ताका भाईदूज भाऊबीज या पुरा सेलिब्रेट करची आणि हांवें जे पळयलें की गोवान तसो न्हू नरकासूर कोर न्हू म्हळ्यार ताजे म्हळ्यार होडो म्हळ्यार कसं सांगता का रेप्लिका कोर न्हू ते पुरो एक व्हड एक प्रदर्शन म्हळ्यार कसं सांगता का एक्झिबिशन
प्रोसेशन ते पुरो आसनो गोवान जावचे म्हळ्यार फर्स्ट दिवस ऑफ दिवाळी हांव पळयलां गोवा दाखोवन येता आसनो ते पुरो जाण ओडो नरकासूर गोर न्हू तांगेले एक गांवांत आसनो पुरो ते प्रोसेसन जावचे सर कळ्ळी म्हाका कसं करून आज कळ्ळें दिवाळी वेळांत आसना कृष्णान आसनो नरकासुराक आसनो नाश केला ताजे खातीर आयची दिवस भाऊबीज सेलिब्रेट करतात मस्त पुरो असं माहितलो शिकच्याक थोडे हांव शिकता हांव भायर सरला आतां आनी म्हाका आतां वेळ जाला न्हू आज भाऊबीज बट आतां रज आस की ना तेवें गोत ना ऑफिसान तूं बट म्हाका ट्रॅफिक दिसता बट चिकी उण आसा एज कम्पेर्ड टू नॉर्मल डेज पळय आतां वगी पावका एक 20 मिनिट्स आसा म्हाका आतां चलो इतले ट्रॅफिक दिसना हांगा अशी रोड आसल्यार लायक जाता तर एट लास्ट मावशी येवन चमकली आनी तिगेल काम कोण जाला हांगा पुरो आयदान पुरो धुवन जाला तिगेलें आतां हांव वचना जेवणाची तयारी करता असं जस्ट आतां थोडो व्लॉग एडिट करता आशिल्लो बसून जशें टायम मेळटा जशी करता तो आतां हांव सोयाबीनाचो पुलाव करता सर सोयाबीन लायक कोर न्हू बॉयल करता आसा म्हळ्यार शोभदान सांगला म्हाका फर्स्ट बॉयल करता ना जाल्यार ते लायक न्ही ते ताजी उद्दा पुरा घाण पुरा वचका करून ताजे खातीर हांव फर्स्ट बॉयल करता आसता तांदूळ लायक करून वॉश करून जाला आतां फटाफट पुलाव रेडी करता आतां हांगा कुकर लायला आतां न्हू पत्राडो तें भजून खावचें आतां ओट्टूची पुलाव ओट्टू पत्राडो पत्राडो आतां भाजूच्या दवरला भाजू न्हू पत्राडा खावचे ताजी एक विंगड एक टेस्ट पत्राडा तो कितलो नमुनो आसा शी नॉर्मल आमी स्टीम केला हुनो खावेत ताजे मागीर पत्राडो फ्राय केल्यार खावेत पत्राड गशी केल्यार खावेत हांव आयकलां पत्राड तोळ न्हू करचे तेवें एक असं कोण आसनो आतां एक कैंकी पळयला पत्राडाक चणा पिठा घालून लायक कोण फ्राय म्हळ्यार तळचे आशिल्ले तेवें एक पत्राडाचे मस्त वेरायटी करी आतां सुपर तर म्हाका बेस्ट लागता हे पत्राडो भजून खावच्या खातीर पत्राड भाजून जाला थोडे नीव ताजे मागीर हांव धांकण काडटा एक कुकर काडून पळयता तर क्या बात है एक नंबर सुपर जाला आमगेला सोयाबीन पुलाव क्या बात है कसं लायक परमोड येता तसं एक नंबर जाला सुपर हांव जेवण घेता पुलाव आनी पत्राडो एक नंबर आतां भायर सरलो ब्लॉग एडिट केले रेस्ट केले आतां 6 घंटा क्लास आसा आनी आज ही भाऊबीज आज आतां तुमकां भायरची हांव पुरो दाखयता आज इतले दिवस दाखोवन रोड सायडाक कसं दाखयन न्हू भायरचे मार्केट प्लेस आनी कशी गवजी कशी आसा तर तुमकां दाखयता वताना थोडे मेळटाले दाखय तुमकां आतां खंय एक च्याची अंगड पळोवंक आतां च्या पिनी हांवें धरते म्हळ्यार मेगेल ते टायम जाला च्या पिवचे पावसड जाल्ली तर हांगा आतां रोड आनी पुरो खोंडूचा स्टार्ट केला एवरी इयर तशींची पावस येता मागीर भरता ती पावस वता ताजी मागीर खोंडिता ती ते पळय खिचडा पापड ताका म्हणजे खिचडा पापड म्हळ्यार पापडू ताका लायक करून भज्जू न्हू मागीर वयर पुरो मसालो घाल न्हू कांदो घाल न्हू मागीर शेव घाल न्हू खिचडा पापड म्हणजे हांव आतां घाटकोपर आयला ह्या मार्केट फूल पॅक आसा इतले वेळ तर ट्राफीक मेळ्ळी म्हाका आतां ट्राफीक मेळ्ळी म्हाका घाटकोपर मार्केट हे स्टेशना भायर कितले गर्दी आसा पळय पुरो जाण आतांय शॉपिंग करता आसा ती दिवाळीचे हांगाय पळय पुरो फूल शॉपिंग चालू आसा हांगा आजे पब्लीक भायर आसा ती आजे शॉपिंग करता आसा ती म्हळ्यार भाऊबीज न्हू आजी एक गम्मत न्हू दिवाळी आयल्या म्हळ्यार नवे आंवगल घेवचे आंवगल घालचे सान आसतना तशीच पप्पा लोटू मागीर दादर मार्केटां वचचे आमी अशींची सेम मार्केट आसता श्रीलंका थंय तशींची गर्दी आसता थंय वचून मागीर आंवगल घेवचे नवे आंवगल फटाकडी पुरो उडगास येता तशींची हें आतां मार्केट पळोवन म्हाकाय तशींची उडगास येता आसा आतां हांव हांगा पवयंत आयला आनी टी ब्रेक आतां च्या घेवया च्या पिवया तो च्या घेतला हांगा च्या पिनी जाल्यार मत्ती काम करना बेस्ट सनसेट जाता आसा तो पुरा ते 10 वच न्हय पुरो भायर आयला आतां कितले चंद दिसतास न्हय आकाश कितले चंद दिसता पळय हे जर हा गुड्डो आसा हें एक प्लेस हॅपनिंग प्लेस म्हाका हे प्लेस मस्त आवडता हे सुपर प्लेस हे इतलो व्हड बिल्डिंग्स हे कसं नाशिल्लो गो तसो फुडें हें पुरो गुड्डो आशिल्लो ताका पुरा कट्ट कोर न्हू मागीर पुरो हाजी वयर बिल्डींग पुरो करला पळय येद्रा पळय कितलो व्हड गुड्ड पळय
तशी इंची गुड्डो हें आशिल्लो पूरा कट करून हंगात ಒಡ್ಡೊಡ್ಡೊಡ್ಡೊಡ್ यहाँ पूरा बिल्डिंग्स रेडी कर येद्रा चमकला रे फुल गुड्डो हक्क म्हणजे हिरानंदानी गार्डन एक रेट म्हणलं रे सॉलिड रेट आसा. Later that same evening. आता भाई सरला हांग पळय बिल्डिंगाक पुरा लाईट आणि पुरा लावन का जगमग एक सुपर दिसता पळय सुपर. आता पळय कितलं चंद दिसता पळय. आता तुमकां सांगला ना म्हळ्यार पुरा रोडाच पुरा लाईट आणि दाखयत कर न्हू हांग पळय एक बिल्डिंग आहा पळय हे पळय एक सुपर कितलं चंद करून लाईट लायला पळय हांगा. वाव कितले चंद दिसतस पळय ह्या पळय सुपर. पुरा लायटिंग आनी पुरा लावचे आशिल्ले पुरा रोडान तू ह्या फाटी लायन दिसता ह्या फाटी खाली बिल्डिंगा मात्र लायला चंद दिसता पळय कितलं ब्युटिफूल दिसता. ह्या पळय सुपर. वाव सुपर. हे हिरानंदानी पवय आणि ह्या पळय ह्या बिल्डिंगाला पिंक कलर शेड दिवन पळय कितें चंद दिसता पळय. आज इतलं भायर इतलें काय दिसना आमगेर तेका मस्त आसतलें हांगा विंचू येता तसो म्हळ्यार आतां म्हाका पावस येता दिसता कितलं चंद करून लायटिंग लायला पळय कितलं बेस्ट लायटिंग पळय म्हाका वयरी दिसता सर एक नंबर लायटिंग. तर जस्ट आतां मेगेल हांगा क्लास जाल्ले आनी हांगा कसन ऑर्केस्ट्रा चाल आसा म्हाका तर आयकपण आशिल्लें कितें इतलो जोर जोरान चाल आसा कशें ना आयकुचें आहे का. आतां जस्ट शुभदाल फोन आयला आनी चलो आतां वचा क्लिनिका जी काम आसा काय ती काय हांगा पळय आतां हांगा फटाकडे आनी पुरो फोडता आसात पळय आज भाऊ बीच न्हय आतां पळय कसन गम्मत करता आसात पळय आमगेल्या हांगा दिवाळी सरनाची फुल धमाल. अरे बाप रे यहाँ पड़े कचरो पड़े अरे बाप रे कसं नाही आहे इतलं फटाकडी भेटला हांवें हांगा बाप रे कसन कचरो जम जाला पळय हांगा पावसाने पुरा जळत. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa de la bachata. La 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 la. भाऊ बीच पुरा एन्जॉय करतात. La 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 la. फटाकडी पळय Y la casa de la bachata. आता पार्सल घेऊन आयले वय आज आमगेले स्पेशल डिनर काय ना चिकी पार्सल हाडलेले हे एक खावचे वय काय ना आगेल फेवरेट असतं पनीर तोंड पण येतं गेल तोंड गेल दाखवू नका स्वतःला दाखवे. चल ठीक आहे ओके पनीर. तर वापस हांव ब्लॉग एंड करच्या विसरलो गुत नाका संजय आजकाल म्हाका भायर चमकलो रात्री आनी जस्ट आयलो मागीर बिग बॉस पळोवच्या बसलो हांव लेखलें की व्हिडिओ एंड करून मागीर बिग बॉस पळोवया करून अशें लेखलें पळयलें तर नीद लागली म्हाका तेंची वापस. ठीक आहे आतां हांव ब्लॉग एंड करता काल कितले बेतीत आशिल्ली फटाकडी बाप रे. चलो वीडियो हांगाच एंड करता. तुमकां परत जाणां की आमकां वीडियो पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करा गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो फॉर माय चॅनल. बाय गाइस.